आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर वाचूंक जाय, ओ आयकूंकूय जाय. आयकून वाचीत तर आमकां मातशी खोलायन समजणी मेळटली. कित्याची हे उतर देवान म्हाका परगटलेलें आसा, म्हाका ताणें सांगलेलें आसा, म्हजे कडेन तो उलयता. सगळ्यांक सांगना तो, म्हाका कितें सांगता तें थंयसर म्हाका मेळटा. म्हज्या जिवितान म्हाका वाट देवाची चलूंक जाय, ओ म्हजी चलूंक जाय. म्हजी चलत तर हांव पातकान पडटा. देवाची वाट चलत तर आमकां खूब जिवीत मेळटलें, पूण खूब त्रासूय जातले. पूण त्रास कित्याक जावंक जाय देवाचें उतर जाल्यार? कित्याक शैतान सगळो गोत वावुरता आमकां आडकोळ हाडच्याक. आनी आडकोळ कसो हाडटा तो? आमकां त्रास ओ कश्ट घेवंक नाका, संपेपणी इन्स्टंट आमकां जाय, मनांत आयलें की रोखडेंच जालें, तशें आमचें जिवीत आसता. आनी हे तो जाणो, कित्याक हातून कितें आहा आमचे मदें? आळसाय आसा. आमी सगळीं जाणां आळशी. कित्याक लागून? आमकां सट करून कितें करूंक नाका. आनी ताणें आमकां सांगलां, तुमी मातशें जागृत रावात, चतूर रावात, चप्पळ रावात. हे म्हणजे सुटसुटीत जिवीत. दुसरें कितें? आळसाय, आसूं मागीर पळोवया. आनी अशें केलें की ना, मागीर ती आळसाय आमकां आपल्या ताब्यांत करता आनी मागीर आमकां कांय करूंक जायना. दुसरें मागीर सगळें आमी सोडून दिता आनी बऱ्याचेरूय कोंत्र जाता. आमच्या घराब्यांत पर्यंत तशें घडोवंक शकता. जीं कोण बरे भशेन जियेतात तांचेर आड वेता आमी. कित्याक ती आमकां एक नमुनो जाता सुटसुटायची. आनी आमी हे भशेन जियेता आळसाय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज पळय कितें सांगलां तें आमकां. जॉन बावतिस्ताचें जिवीत एकाच वळीन सगळें आमकां स्पश्टपणी दाखयिल्लें आसा. तो अरण्यांत आसलो. तो उंटाचे आंगावले घालतालो, पट्टो पेंगटाक बांदतालो, रानवटी मोव आनी तोळ खावन आपलें जिवीत सादतालो. एकदम म्हणल्यार तो आपलें जिवीत सादेपणान देवाचे भक्तीन आनी देवा सवें आपलें जिवीत सादतालो. आनी हो मनीस कितें म्हणटा, हांव फकत ताची वाट तयार करूंक आयला. आनी ही वाट हांव कशी करता? हांव तुमकां उदकान स्नान दिता. उदक घातलें की ना, आमी कितें जाता, नितळ जाता न्हय. पूण बावतिस्म हे भशेन घेतलो की ना, उदकान आमी ताका बावतिस्म दितालो, तो ताका ती नितळकाय येताली, पातकांतली मोकळेपण मेळटालें आनी ताचें जिवीत परतून ताका बरे भशेन जिवंक मेळटालें. पूण आमी पळयता की तशें जायना. तो कितें म्हणटा, हांव तुमकां उदकान स्नान दिता, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. म्हणजे कितें? तोच तुमचे सवें रावन तुमचे भितरल्यान ताचो पवित्र आत्मो तुमकां प्रेरणा दितलो, कितें म्हणूंक, कितें करूंक, कशें जिवंक. आनी हे भशेन घडलें की ना, पयले वाचपान सांगलां ते भशेन आमच्या जिवितान घडटलें. सगळे सुवातीचेर एक काळोख आसा, पूण तो उजवाड आसा. त्या काळोखान तो आमचे सगळे उजवाड म्हणटत आमचें जिवीत सगळें उजवाडून आमी जियेतले. त्या काळोखान आमचें जिवीत सादचें ना. आनी तें पयले वाचपान आमकां सांगलां. आनी पेद्रूय आमकां तेंच सांगता. हें जाणो जायात, सर्वेस्पराक 100 दीस एक दीस कसो, आनी एक दीस 100 दीस कशे, वो 1000 दीस कशे, अशें सांगलेलें आसा. म्हणजे देव सगळ्याक आसा, देव बोलवंत, देवा कडेन सगळें जाता. आमी किरकोळ, तर आमी ताका आमचें जिवीत भेटोवंक जाय आनी ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारूंक जाय. आतां आमी सारिना, सादता, पूण आमचे मदें एक शिस्त आसूंक जाय. आमी कितें करता?
केन्नाय उठोना केन्नाय न्हिदोना. आमचे मदीं शिस्त आसता, म्हणजे कामाक वचोंक जाय, अभ्यास करूंक जाय, इस्कॉलाक वचोंक जाय, कॉलेजीक वचोंक जाय. आमचो वेळ आसता, वेळपत्र म्हणटा आमी ताका. त्या वेळार आमी उठूंक जाय, करूंक जाय. आनी ते भशेन केलें म्हणटच आमचे मदीं शिस्त येता. नाजाल्यार आमी तशींच आसतले हाल्ल्या. तर हे परी आमचे आतां म्हणलें तूं जेवण घेता तें आमकां कित्याक घोटाय दिता? आमचे कुडीक. आमी वाचता तें आमच्या मनाक मेळटा. आनी मिसांत मागण्यांत वांटो घेता तेन्ना आमच्या ओतम्यांक घोटाय मेळटा. आनी हातूंतली हिची घोटाय म्हत्वाची, ओतमीक घोटाय म्हत्वाची. कित्याक थंयचोच तर आमी घोटना जाल्यार ही दोन बाकीच्यो घोटाय कित्याकूच चुकना. आमचें जिवीत सगळें आमी विस्कोटोन जियेता, देवाची येवजणे प्रमाणे जियेना. ताका लागून हें ओतमीक जेवण आमकां म्हत्वाचें. आनी जीं कोण आमचे मदें मागण्यांत वेळ सारतात, देवाचें उतर वाचतात आनी ते देवाचें उतर आयकतात, आयकोपाक आमी कितें करूंक जाय? व्हडल्यान वाचूंक जाय. व्हडल्यान वाचलें की ना ताचो परिणाम मागीर आमचेर जावंक लागता. आनी आमचे प्रश्न पळय आसा तांकां देव ताचें उतर दिता. आनी कशे भाशेन जेवंक जाय तो पवित्र आत्मो आमकां दाखयता. पवित्र आत्म्यान आमकां तो स्नान दितलो म्हणटा न्हय. आमकां सगळ्या जाणांक पवित्र आत्म्यान स्नान मेळ्ळेलें आसा, बावतिजमा वरवीं आनी थिरावणेच्या संस्कारा वरवीं. आनी दर वेळा जेन्ना जेजू आमच्या काळजांत येता कोमया वरवीं, तेन्ना तो आमकां आपले गोठायेन बोलता. हें सगळें जेवण कसलें? ओतमीक जेवण. आनी हांगसर तर आमी घोट आसत जाल्यार आमी डगमगची ना. खूब जाणां आमी मातशें संकश्ट आयलें की ना रोखडीच भियेता. ताणें आमकां सांगलां भियो नाकात म्हणून. पूण खुशाल बरीच जायत, कित्याक देव म्हजे सोबे आसा. म्हजे बरोबर देव आसा जाल्यार कसली भिरांत आहा म्हाका. पूण आमी देवा बरोबर ना आमचे भितर, आमी आमचे बरोबर आसा. आनी हाका लागून आमी आमकांच खाला उडयता. आमचे दुस्मान दुसरे न्हय, आमीच आळसायक लागून हें घडटा. ताका लागून सुडसुडाय आमचे मदें येवपाक आमचे वेळपत्र आमी करूंक जाय. केन्ना उठ्ठा, केन्ना न्हिदता. कोडेक आमकां सदां तें करूंक जायना. पूण वेळपत्र आसली की ना आमी जाणो आयज जावंक ना कांय ना, फाल्यां जातलें. पूण एकूय वेळपत्र नासना तर मनांत तरी आसूंक जाय. तेन्ना की आमी सुडसुडायेन आमचो वावर करूंक लागतले. आनी देवाक पयलो वयलो स्थान दिवंकूच जाय आमी. कित्याक देवा सगळें आमकां गोठाय मेवली की बाकीचे सगळे थाऱ्यार येतले. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो कितें वाचूंक जाय, कितें आयकूंक जाय, कितें भायर सोडूंक जाय. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जियेतले हांव. आनी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत जगतलें हांव. हें सगळें देणें आमकां देव सोंपेपणी फावो करता. आनी भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान, येरा सांत भक्तांच्या मागण्यांनी आमी सगळीं जाणां अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान थिरायता. तो थोडो वेळ हे परी तुमी सदांच मागण्यांत रावात. आनी तुमकां सांगलां जेजू रातचो न्हिदच्या आदीं आपल्या बापाय बरोबर वेळ सारतालो. उठलो की ना बापाय बरोबर वेळ सारतालो. होच जेजू जो आमचे भितर आसा ताका आमी हो वेळ दिवंक जाय. आनी आमी जेन्ना जेजू बरोबर वेळ सारता तेन्ना तो आमचे बरोबर आपली मागणी बापायक उबारता. आनी आमकां सगळ्या जाणांक तो आपल्या एकवटान धरून बापाय बरोबर आमचो संबंद घडून हाडटा. आनी हे परी आमी सगळीं जाणां ताचे कुडीन एक जावंक लागता. हें मनान धरात. तुमकां हांवें खूब पाटी सांगलां, पूण हीच जावन आसा आमची शिकवण. आनी ह्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारच्याक आतां थोडो वेळ आमी मागण्यांत दवरया. अशी आत तुमचे ओंटयेन दवरात, पाट स्ट्रेट दवरात, दोळे बंद करात. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा थंयचोत्तान तकले मेरेन कुडींत, मनांत, आत्म्यांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आसा, सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू जेजू जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून भायर काडया. मागीर दुसरो सुस्कार घेवया.
त्या सुस्कारांत ताचें बरेपण आमचें सगळें उदीक भरोन येतलें. आनी हे परी एक आनी आमी 5 मिनटांनी सारकी नितळ कोत्ता आनी तें उदक घालता तें सारकें नितळ निर्मळ उरता. त्याच प्रमाणे जेजू आमचें सगळें नितळ निर्मळ पवित्र आसता. आनी हे परी आमी ताच्या पवित्रपणांत भाग घेता. जेजू ही कृपा तुवें आमकां सगळ्यांक सुराजीर आसलेल्यांक दिलेली आसाय. आनी जी कोण आमचे बरोबर ह्या मिसान भाग घेतात तितल्यांकूय, पूण आमचे उद्देशीन तूं सगळ्या संवसाराकूय ही कृपा दिताय. हाका लागून आमी तुका दिनवासता कित्याक हजारांनी लोक हांगसर येता, तांकांय तुज्या बरेपणान तूं दोत्तले म्हणून आमकां खात्री आसा. हे मागणें आमचें तांकांय पावता, आमच्या घरच्यांक आनी सगळ्या आमच्या दायजांक. हे परी आमी सदांच जेजू बरोबर रातची 5 मिनट वेळ सारूंक जाय. आनी उठली म्हणटोच आख्खी रात आमची मागण्याची जाता. जशे भशेन मोबायलाची बॅटरी आमी चार्ज करता, ते भशेन आमच्या जिविताची बॅटरी आत्मीक घोटाय आमकां हे परी मेळटा. आनी आमचें मन आमची कूड मागीर देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा मेळटा, घोटाय मेळटा आनी बळ मेळटा. जेजू हे परी आमचें जिवीत तुज्या एकवटान सारच्याक आनी तुजे बरोबर एकामेका बरोबर आमचें जिवीत जिवोवच्याक तूंच आमकां घोटाय दी, आमकां बाळगून दवर आनी सगळें बरेपण आमकां फावो कर. कुडीची मोलाची आत्म्याची पेकोवणी आमकां दी.